मंत्री भाषण दिता एक सिंपल फिगर टुरिझम डिक्लाइन जावंकूच ना म्हणटा तो मोविन गुदिनान स्टेटमेंट दिला की टुरिझम डिक्लाइन जाला म्हणून म्हाका दिसता मंत्र्यान मोविनाक मेळ्ळा पुरो फिगर काडले राव क्वेश्चन विचारता स्पीकर सर हांगा जेन्ना मंत्री म्हणटा तेन्ना टुरिझम डाऊन टर्न मिनिस्टर शूड ओन अप फॉर फॉलीज म्हणून ते मातशे वाच आज तुझे पैसे मिनिस्टर मस्ट ओन अप फॉर फॉलीज म्हणून दॅट मीन्स देर इज अ फॉली यू आर डुईंग अ मिस्टेक and you have to own up for it. That's what the edit is saying of your friend. Sir, newspaper कोण information दिता question विचारून ऐकता स्पीकर सर एक इश्यू असो आहा की तो म्हणटा आपण सगळे रिपोर्ट दिता व्हाईट पेपर दी इन द हाऊस ऑन ऑल द रोड शोज आम्ही स्पीकर सर पयलीं बरोबर आशिल्ले दिलीप पर्रीकार मंत्री आशिल्लो आम्ही एक एक्सपोज केल्ले स्कॅम आणि त्यांना पर्रीकारान उतर दिले की प्री ऑडिट ऑफ ऑल रोड शोज विल हॅपन म्हणून हो सगळ्यांत चड बोवाळ मारपी आशिल्लो आतां प्री ऑडिट कर तूं रशियेक वता रशिया भिकेक पावल्या थंय खंयच्या रशियाच्यान कोण येतले हांगा तुका अमेरिकेक वता थंय वता तुमी भोंवता आहा गोंयभर जगभर भोंवतात सरकाराचे खुस्तार स्पीकर सर टुरिझम तशें जायना आमकां वी आर डिमांडींग अ बॅन ऑन ऑल प्रमोशन्स स्टॉप ऑल प्रमोशन्स वी डोंट वॉन्ट कन्सल्टंट वी वॉन्ट अ थिंक टँक गोंयचे लोक आहा जे ताका फुकट एडवायस दितले गोंयचे नाका हांकां जाय भितर 50-50 करपाचें सारकें बेसीक म्हाका सांग वॉट इज आर यू प्रिपेर्ड टू पुट अ व्हाईट पेपर ना जाल्यार हाफ एन आवर डिस्कशन घेवचें हाचेर स्पीकर सर इट इज द बॅकबोन इवन मोविन गुदीन एग्रीज विथ वॉट आय एम सेईंग इट इज द बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी हाफ एन आवर डिस्कशन दी हाचेर स्पीकर सर वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल आवाज केलो म्हणून जायना आवाज दी मिनिट हाफ एन आवर डिस्कशन करूया हाफ एन आवर डिस्कशन दिया तुम्ही हाचेर सारखे डिस्कस करूया हांवूय शिकून आयलो हाफ एन आवर डिस्कशन जालें हांगा टायम सोंपलो उत्तर दिवन कसं ह्या वर्साक आमी रोड शो जेन्ना केल्या एवरी रिपोर्ट हॅज बीन गिवन आणि कोणे मागल्या ते रिपोर्ट हॅज बीन प्लेस्ड स्पीकर आई एम ऑन माय फीट नाउ ताका बसून बी ऑन द फीट होतो जन बडा 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 बस आता आन्सर देऊ दे डिस्कशन दी हाफ एन आवर स्पीकर सर बस एन आवर डिस्कशन दिया स्पीकर सर हाफ एन आवर डिस्कशन दिया हाचेर